तेणे कहिए जे पीड़ पराई जानी रे। वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे पीड़ पराई जानी रे। पर दुखे उपकार करे तो है पर दुखे उपकार करे तो है पर दुखे उपकार करे
गोंयकारांच्या मनात यादीत आणि इतिहासात अमर जाल्ले गोंयचे आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त रवी नायक हांकां आर्गां ओंपपाक सगळे जाणां एकठांय आयल्यात. गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री भौमानिस्त डॉ. प्रमोद सावंत, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री भौमानिस्त श्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, गोंय विधानसभेचे सभापती गणेश गांवकर, मंत्री सुभाष शिरोडकर, सुदीन ढवळीकर, विश्वजीत राणे, रोहन खंवटे, दिगंबर कामत, मॉविन गुदिनो, निळकंठ हळणकर, रमेश तवडकार, राज्यसभा वांगडी सदानंद शेठ तानावडे, आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, आदले केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, स्वामी ब्रह्मेशानंद महाराज, सर्गेस्त रवी नाईक हांचे पूत रितेश रवी नाईक आणि रॉय रवी नाईक, तशेंच राज्याचे आमदार, आदले मंत्री, व्यावसायिक, समाज वावुरपी आणि रवी नाईक हांचेर मोग आशिल्ले सगळे तांकां आर्गां दिवपाक हांगा एकठांय आयल्यात. सर्गेस्त रवी नाईक हांच्या फोट्याक फुलां घालून तांकां सुरवेक कांय मेजकेच मानेस्त आर्गां ओंपतात. सगळ्यां कडेन विनंती आसा की कार्यावळीच्या समारोपा वेळार सगळ्यांनी माचयेर येवन उपरांत सर्गेस्त रवी नाईक हांकां आर्गां ओंपचीं. गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस हांकां विनंती करता की तांणी माचयेर येवन सर्गेस्त रवी नाईक हांच्या फोट्याक फुलांहार घालचो. तशेंच केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, मंत्री सुदीन ढवळीकर, गोंय विधानसभेचे सभापती गणेश गांवकर हांकांय विनंती करता की तांणी माचयेर येवचें. भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, राज्यसभा वांगडी सदानंद शेठ तानावडे, स्वामी ब्रह्मेशानंद महाराज, सर्गेस्त रवी नाईक हांचे पूत रितेश रवी नाईक आणि रॉय रवी नाईक हांकांय विनंती करता की तांणी माचयेर येवन सर्गेस्त रवी नाईक हांकां फुलां ओंपून श्रद्धांजली ओंपची. सर्गेस्त रवी नाईक हांच्या आत्म्याक शांतीची प्रार्थना करपाक सगळ्यांनी उबे रावन 2 मिनटां शांती पाळची अशी विनंती करता. ओम शांती. परमेश्वर तांच्या आत्म्याक शांती दिव, सद्गती दिव अशी प्रार्थना. पृथ्वीचेर जल्म घेवपी जिवाची आस्त आसता ती मोक्ष मेळोवपाची, जन्म जन्मांतराच्या फेऱ्यांतल्यान मुक्ती मेळोवन वैकुंठवासी जावपाची. क्षीरसागरांत शेष नागाचेर विश्रांती घेवपी संवसाराचो पालन करतो श्री विष्णूची प्रार्थना सादर करतात कला अकादमीचो हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत आनी नृत्य विभाग.
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्गेस्त रवी नाईक हे सुमार 4 दशकां वयर गोंयच्या राजकारणात सक्रिय आशिल्ले. 1984 वर्सा पयले फावट आमदार म्हण वेंचून आयले. 2 फावटी राज्याचे मुख्यमंत्री, राज्याचे उपमुख्यमंत्री, घर मंत्री, अर्थमंत्री अशी महत्वाची खातीं तांणी सांबाळली. लोकसभा खासदार, विरोधी पक्ष फुडारी म्हण राज्याच्या राजकारणात आनी उदरगतीत मोलाचें योगदान तांणी दिलां. तांच्या जिणेचो प्रवास दाखोवपी चलचित्र पळोवया. राजकारणात थोडेच असे राजकारणी मेळटले जे जात, पात, धर्म आणि पक्षाच्या फुडें वचून लोकनायक म्हणून आपली जागा निर्माण करतात. आणि तातूंतलेच एक म्हळ्यार दरेकाच्या सुखदुख्खान पयलीं धांवन येवपी गोंयकाराचे पात्रांव, गोंय राज्याचे आदले मुखेलमंत्री बाब रवी सीताराम नायक. फोंड्या पालिकेचे नगरसेवक म्हण आपली राजकीय कारकीर्द सुरू करपी रवी नायकान आपल्या कर्तृत्वान आणि दूरदृश्टेन गोंयच्या राजकारणात स्वताचे एक वेगळे स्थान निर्माण केले. 1984 फोंडा मतदारसंघातल्यान ते पहिले फावट विधानसभेन पावले. 25 जानेवारी 1991 ते 18 मे 1993 मेरेन मुखेलमंत्री आशिल्ले. 2000 ते 2002 मेरेन उपमुखेलमंत्री पद सांबाळ्ळे. हांव 1967 सावन राजकारणात आसा. गोंय विलिनीकरणा आड हांवें खूब काम केलां अशें तांणी एका मुलाखतीत सांगिल्ले. हांव जो आसा हांव आयज आनी काल राजकारणां हांव 67च्यान रायट फ्रॉम 1967 हांव ओपिनियन पोला वेळार थंयच आमकां थंय व्हडलेशें स्थान नाशिल्लें. आमी अगेन्स्ट मर्जर. हांव महाराष्ट्रान गोंय वचचें ना म्हणून हांवें प्रयत्न केला. 1998 ते खासदार म्हणून वेंचून आयिल्ले. 1990च्या दशकांत गोंयांत कांय गुंडांचो शेक चलतालो. कांय गांव गुंडगिरी खातीर बदनाम जाल्ले. रवी बाबान तांकां कायद्याच्या चपक्यात धरले. थोड्यांक राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या खाला भितरूय उडयले. स्मगलिंगा आड खर मोहीम चलयली. रवी बाबान त्या वेळार खास पुलीस पंगड स्थापन करून बेकायदेशीर कारवायांक आळाबंद हाडलो. कायदो सुवेवस्था राखपाक तांणी खंयच्याय गुन्यांवा आड कारवाय करतना आमदार, मंत्री आनी हेर गुन्यांवकारां मदीं फरक केलो ना. राजकीय मळावेले ते खऱ्या अर्थान पात्रांव आशिल्ले. शेतकी मंत्री म्हणून तांच्या फुडारपणा खाला गोंय शेतकी मळार 50% स्वावलंबनाचे दिकेन फुडें सरले. पडीक जमनी लाखवडी खाला हाडल्यो. शेतकारांक अनुदान मेळ्ळे आणि गोंयची भाजी लंडनात पावली. तांच्या कार्यकाळात गोंय शेतकी धोरण जाहीर जाले. केर, मोराड आणि खाजन जमनीचे रुपांतर करपाचेर बंदी घालून गोंयची शेती वाचोवपाचो तांणी यत्न केलो. कूळ मुणकारा खातीर आवाज उठोवपी, तांकां बरे दीस येवचे म्हूण वावुरपी रवी बाब म्हळ्यार बहुजन कूळ मुणकार समाजा खातीर तांचो तारणहार.
बायला आणि भुरगी उदरगत खात्याचे मंत्री म्हणूनय तांणी बेस बरो वावर केला. सभेक गर्दी कशी जमोवप, गरिबांमेरेन सरकारी येवजणो कश्यो पावोवप ते तांणी आपल्या कामांतल्यान दाखयले. राजकारणा वांगडा रवी बाबांचे सामाजिक कार्य तितलेच मोठे. शिक्षण, ग्रामीण विकास आणि सामक्या गांवगिऱ्या शेवटच्या मनशामेरेन पावप हो त्यांच्या कार्याचो हेत. फोंडा एज्युकेशन सोसायटीच्या माध्यमांतल्यान शिक्षणाचो प्रसार प्रचार करपाक तांचो मोलाचो वांटो. राष्ट्रीय पावण्यार गोंया वतीन व्हॉलीबॉल खेळपी ते एकसुरे आमदार. रवी बाबांच्या अचकीत मरणान गोंयच्या राजकारणातले एक पर्व सोंपले. भौशीक बांदकाम मंत्री म्हणून तांणी फोंडे मतदारसंघाची केल्ली उदरगत, शिक्षण मळार केल्लो वावर यादीत उरतलो. मुखेलमंत्री, उपमुखेलमंत्री, मंत्री, आमदार, खासदार जाले तरी समेस्तांच्या खानार हात घालून आपलेपण दाखोवप तांचे खाशेलपण. राजकारणी कसो आसचो ते सांगपी. धर्म, जाती भायर वचून राजकारण करपी रविबाब एक बरे विरोधी पक्ष फुडारी आशिल्ले. विधानसभेत आसूं वा भौशीक कार्यावळींनी रवी नायकाची उलोवपाची एक आगळीच शैली आशिल्ली. गंभीर प्रस्नाक विनोदी जाप दिवन लोकांक सहजपणान हांसपाक लावपी पूण मुद्द्याचेर भर दिवपी तांचे उलोवप लोकांक आवडटाले. आयज पात्रांवाचो प्रवास दुसऱ्या दिशेन आसलो तरी तांच्या वावराची, तांच्या धैर्याची, समाजा खातीर तांणी दिल्ल्या झगड्याची याद लोकांच्या मनात सदांच अखंड उरतली. रवी म्हळ्यार सूर्य. सांज वेळार अस्तमेक गेलो तरी तो सकाळी परत उदेतलो, उजवाड दाखयतलो अशें सांगपी रविबाब. मरण एक जिवीत सोंपयता, नाते न्हय. रविबाब आमच्या मदल्यान देहरूपान गेल्यात, मात तांची प्रशासना वयली पकड, सतत काम करीत रावप, गरिबा विशीं तांकां आशिल्ली तळमळ, मिस्कील स्वभाव सदांच याद उरतलो. ते गेले तरी भौसांचे तांचे कडेन आशिल्ले नाते कायम उरतले. आम्ही सदांच चारी भावांनी कोणाकडे वायटपण घेतले ना, कोणाची गाय शिवली ना आणि कोणा केन्ना ठापट मारली ना. आमचे स्वभाव जो आसा, जशे आमचे व्हडलो भाव गेलो, व्हडल्या भावा फाटल्यान आमी तशेंच आमकां आईन ते शिकवण दिल्ली, कोणाकडे वायटपण घेवं नाका, कोणा वायट उतर दिवं नाका आणि वायट उतर दिवन वायट उतर घेवं नाका. रवी बाबांक आर्गा. सर्गेस्त रवी नायक हांच्या मरणाची खबर आयली आनी पुराय गोंयाक धक्को बसलो. अख्खे गोंयान तांकां आर्गां ओंपलीं, तांचे प्रती आपल्यो भावना उक्तायल्यो. आयच्या ह्या शोकसभेत हाजीर आशिल्ल्या प्रत्येकाकय दिसता की सर्गेस्त रवी नायक हांकां आर्गां ओंपचीं, आपल्या उतरांनी आपल्यो भावना उक्तावच्यो. मात वेळेचें बंधन आशिल्ल्यान कांय मेजक्याच मानेस्तांक आमी विनंती करतात की तांणी आपल्यो भावना उक्तावच्यो, तांकां आर्गां ओंपचीं. सुरवेक राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांकां विनंती करता. आज आमी सगळेच स्वर्गेस्त रविबाब नायक हांकां श्रद्धांजली दिवपाक हांगा उपस्थित आसात. आमचे मदीं महाराष्ट्राचे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आसात, बाकी सगळे मान्यवर. रविबाब नायक हांचेर जशें आतांच सांगलें, उलय म्हणत जाल्यार हांगा प्रत्येक जाण उलयतलो, प्रत्येकाचे वेगळो अनुभव हो त्यांच्या संदर्भात आसा. आनी एखादो मनीस वयतकच तेचें केल्लें कार्य जें आसा तें सदांच समाज याद दवरता. रविबाब नायक हांची लोकनेता अशें म्हणपाक हरकत ना, कारण गोंय आनी गोंया भायर सुद्दां गोंयच्या कानाकोपऱ्यान रवी म्हणटकच तेंचें नांव पूर्णपणे सगळ्यांक खबर आसा, परिचीत आसा. ज्यांच्यांनी आपली राजकीय कारकीर्द नगरसेवक, आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री आनी खासदार अशी तेंच्यांनी वेगवेगळ्या टप्प्यांचेर गोंयची सेवा करपाचें काम केलें. फोंड्यान सुरू केल्लें काम गोंयभर काम केलें, राष्ट्राकूय पावलें खासदार म्हणून. गोंयचे मुख्यमंत्री म्हणून तांच्यांनी एक वेगळेपण आपलें दाखयलें. आनी परत आज माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांच्या मंत्रिमंडळान एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हणून ते कार्यरत आशिल्ले. आनी तांच्यांनी एग्रीकल्चर पॉलिसी ही त्यांच्या स्टमा भितर पयल्या वेळार गोंया भितर हाडपाक शकले. आनी हें सगळें करता आसतना सदोदीत एक रिवेंजफूल राजकारण केन्नाच केलें ना. सगळ्या बरोबर वावुरता आसतना पांय सदांच आपले जमनीर दवरले.
आणि हे करता आसतना एक दुसऱ्यांक बरोबर घेवन वचप, एखाद्या विशयाचेर कोणाक क्रिटिसिजम करप ना, पण एखाद्या विशयाचेर विनोदी विशय करून एखादें व्यवस्थितपणे उत्तर कशें दिवप हें जर कोण आसत जाल्यार ते रवी बाप नायक, ज्यांच्यांनी बऱ्या तरेची एक फोंडा भागा सारकेल्या एज्युकेशनल संस्थाय घडयली आनी आज कितले तरी भुरगे त्या हातून शिकून आज खूब फुडें पाविल्ले आसात. आनी हें करता आसतना तेंचो खास वैशिश्ट कारण म्हाका तेंचो कारण आमी GST उत्सव करताले आनी त्या निमित्तान हांव सगळ्या हातून फिरतालो वेगवेगळ्या शहरां भितर. तांचो म्हाका फोन आयलो की तानावडे बाब तूं सगळ्याक फिरता, फोंड्या केन्ना येता काय म्हण. हांवें म्हणलें पात्रांव येता हांव 25 तारखेर. आनी म्हाका याद जाता की 25 सप्टेंबर ह्या दीस हांव तेंच्या बरोबर फोंडा बाजारान फिरतालो आनी फोंडा फिरता आसतना तांकां थको जाणवतालो. 1-2 दुकानां फिरताले, परत बसताले आनी मागीर जातकच म्हाका म्हणपाले की तूं फिरून सोंपय. एक 10-12 दुकानां फिरले ते आनी मागीर म्हणटा तूं हॉटेलान यो, कारण तांचें एक वैशिश्ट आशिल्लें हॉटेलांच्या बरोबर बसप म्हणजे भजी आनी पाव आनी च्या हे तेंचे खाव. आनी त्यामुळे म्हाका म्हणपाले तूं थंय यो. आनी हांवें सगळें सोंपयलें आनी मागीर आमी सगळे रितेश म्हजे बरोबर आशिल्लो, आमचे बाकीचे सगळे कार्यकर्ते आमी त्या हॉटेलान गेले. आमी सगळे एक पाऊण तासभर म्हणजे पुरी खा, भाजी खा, सगळें जें कितें ताका नाका तसले गोश्टी ताका चड जाय आशिल्ले, त्यामुळे तांच्यांनी आमकांय खावपाक सांगलें आनी त्यामुळे ही तेंची तशी म्हजे बरोबरचो शेवटचो कार्यक्रम आशिल्लो. आनी परत म्हाका श्रीपाद भाऊच्या वाडदिवसा दीस परत एकदां ते म्हज्या कुशीकूच बशिल्ले. हांव ते येतकच म्हटलो तुमी हांगा बसा. अरे कांय प्रॉब्लेम ना, बस तूं हांगासर. म्हणजे एक आपलेपण जर कोणा कडल्यान शिकप आसत जाल्यार ते रवी बाप नायका कडल्यान. तांच्यांनी सदोदीत एक प्रेम केलो. समाजाचें आपलें काम फुडें व्हरता आसतना इतर समाजाक सुद्दां तितलोच मान आनी सन्मान दिलो. केवळ आपलेंच हें केलें अशें न्ही. आनी त्यामुळे आज असो थोर नेतो खूब कमी लोक असतात की जे प्रत्येक फिल्डान आपलें नांव कमयतात. अशा पद्दतीन रवी बाप नायक हांच्यांनी प्रत्येक फिल्डा भितर राजकीय क्षेत्रांत काम करतना आसत, सामाजीक क्षेत्रांत आसत, समाजाचें काम करतना आसत किंवा इतर हातूंतल्यान सुद्दां एक सगळें करता आसतना तांच्यांनी एक आपलें वेगळेपण अशें जें दवरलें. आज हांव तांकां श्रद्धांजली दिता आनी ही दिता आसतना तांच्या कुटुंबाक, तांच्या घरकान्न तशेंच रितेश आनी रॉय हांकां देवान हें दुख्ख सहन करपाची शक्ती दिवची आनी देवा कडेन मागता की तांच्या आत्म्याक शांती लाभची. इतलेंच सांगता आनी म्हजें थांबयता. धन्यवाद. GCCIच्यो अध्यक्ष प्रतिमा धोंड हांकां विनंती करता की तांणी आपल्यो भावना उक्तावच्यो. आज आमी सगळीं हांगा रवी बाईक आमी तांकां रवी काका भुरगेपणा पासून म्हणटालीं आनी तांकां आज आर्गावपाक आज जमिल्लीं आसा. तेन्ना भुरगेपणा पासून पळयता आनी आमच्या महिला खातीर खूब केल्लें आसा तांणी. जेन्ना विमेन एम्पावरमेंट इयर साजरो करपाचो जालो तेन्ना तांणी गांवांनी व्हडल्यो बसका घेवन बायलां खातीर खूब काम केलां आनी तें म्हाका आज मुद्दम सांगपाचें दिसलें हांगा. म्हाका खरें वायट दिसता कारण आमी भुरगेपणा पासून ताका वळखतात. आनी आज गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हाका तांणी खूब काम केल्लें आसा, खूब आमकां हेल्प केल्लो आसा. केन्ना आमी तांचे कडेन गेले जाल्यार सगळ्या आमकां तांणी खूब मदत केल्ली आसा आनी ते धडाडीचे आशिल्ले. आतां तुमी ते फिल्म पळयला तातूंत तुमकां खबर आसा तांणी कितलें काम केलां तें. अशेंच आमकां वायट दिसता की ते आज आमकां सोडून गेले आनी चड जाणटेपणूय जाल्लें नाशिल्लें तांचें कारण ओन्ली 79 आय थिंक. सो आय फील दॅट आय शूड से आय गीव म्हणजे म्हाका अशें दिसता की तांची वयनी पुष्पा वयनी आनी रितेश आनी राहुल तांकां दोगांयकू तांकां सगळ्या ताच्या फॅमिलीक तांचे गेल्या बद्दल तांचे गिव देम कितें म्हणटा ते सपोर्ट अँड हेल्प. थँक्यू. वेवसायीक अवधूत तिमले हांकां विनंती करता की तांणी सर्गेस्त रवी नायक हांकां आर्गां ओंपची.
रवी जेन्ना आमकां पळयता वयल्यान ताका हें इतलें दुख्ख पसंद आसपाना म्हणून ताणें म्हाका सो धाडलो हांगा आनी सीएमान सांगलें मातशें 2 उतरां उलय म्हूण तुवें म्हणून रवी विशीं कितें उलयतलो अशें म्हणून हांव कालच्यान विचार करता. हांव रवी म्हणटा कित्याक पब्लिकली रवी म्हणटालो ताका रवी बाब म्हणटालो ताका पर्सनली आनी तो म्हाका पात्रांव म्हणटालो. पात्रांव म्हणजे एक पुर्तुगेज शब्द पण शब्दाचेर अर्थ येना. पात्रांव च्या घेता म्हणजे एलिवेटेड पात्रांव ताजी भाशा पळय तूं ते भाशेन तो कॅप्चर करतालो तुका खांदार हात घालून कॅप्चर करतालो. आनीक च्या जर जाय म्हणली पात्रांव च्या हाडा ताकाय पात्रांव म्हणटालो तो च्या हाडटा ताका आनी म्हाकाय पात्रांव म्हणटालो. पूण पात्रांवा भितर ते एक्संट जो आसा तो बदलतालो. तर हो रवी हांव 1990 मेळिल्लो ताका MG आसतना. मागीर ताका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी चीफ मिनिस्टर बी जावपाक पूण MG पार्टीचो घोडो नाशिल्लो बरो. रवी बरो आशिल्लो पूण तो घोडो अशक्त आशिल्लो पूण तो एक इतिहास तो. मागीर तो काँग्रेसीकूय गेलो थंय ताका तितलो घोडो मेळ्ळो ना. मागीर BJPकूय आयलो पूण गोंयांत ताणें काम केलें खांदार हात दवरून काम केलें पात्रांव म्हणून काम केलें आनी हें शिकलो खंय तो हो म्हाका विचार पडलो. ताजें एक दुकान आशिल्लें अशें म्हूण ताणें म्हाका सांगलां. हांव दुकानाचें नांव काडना पूण जेन्ना मनीस दुकान चलयता तेन्ना ताका गिरायक दिश्टी पडटा. आनी हें जपनीज एक म्हण आसा कस्टमर इज किंग म्हणून. आनीक केन्नाय रिसेशन बी जर आयलें कस्टमर इज एम्परर अशें म्हणून हाव कस्टमर ड्रायव्स इकॉनॉमी ही ताजेर एक इकॉनॉमीक थियरी बी आसा. पूण गांधीन बसून म्हणिल्लें कस्टमर इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पर्सन इन युअर प्रेमायसीस. रवी जेन्ना तागेले गिरायक येतालो तांकां कितें तरी विकता तो आनी तो तांकां खुशी दवरतालो. ताजें रवी बार म्हणून आशिल्लें. म्हजे कडेन आज हॉटेलां ट्युरिजमा भितर 8 काय 9 बारां आसात पूण हांव ओदूद बार म्हणना. ताणें रवी बार म्हणिल्लें आनी थंय तो लोकांक वळखतालो. असो जर भितर सरलो विचार करतालो हाजे कडेन कितले पयशे आसतले बरें. दुसरो जर भितर सरलो अरे हाजे कडेन कितलें दूख आसतलें म्हणजे दुखाक कशें आपणें पावोवपाचें. आनीक तिसरोय जर भितर सरलो सेलिब्रेशना वेळार हाका बरी मजा करया न्ही अशे तरेन तो सगळीं लोकांक वळखतालो की कोण दुखी कोण सुखी कोण पयशेवालो कोण गरीब. आनी हें ताजें मेन एसेट कॉमन सेन्स फ्रेंडशीप. आनी फ्रेंडशिपेक आमी आमीग म्हणटाले. आमीग म्हणल्यार फ्रेंड आनी आमिजाद म्हणल्यार फ्रेंडशीप. अशें करून ही रवीची अपब्रिंगींग आनी त्या अपब्रिंगिंगान तो आपल्याला वोट बँक ऑर पॉलिटिक्स ऑर लोकांक सोसायटीक वळखलो आनी थंयच्यान तो वयर आयलो आनी वीथ ऑर विथआउट पार्टी ही स्टूड टॉल. हो रवी. NRI आयुक्त नरेंद्र सावयकर हांकां विनंती करता की ताणें श्रद्धांजली दिवची. सामान्य कुटुंबान जल्माक आयल्या उपरांत आपूण स्वताचें आयुश्य आपुणूच घडोवपाक शकता हें जर आमी कोणा कडल्यान शिकपा सारकें आसत जाल्यार ते रवी बाबा कडल्यान. राजकीय प्रवास वो कावन्सिलर टू मुखेलमंत्री ते खासदार हांगा पर्यंत. पूण हें सगळें करता आसतना सगळ्या आपल्या राजकीय वाटचालीन खंयच कोणा बद्दल एनिमोसिटी ना, कोणा बद्दल तिडक ना, कोणा बद्दल राग ना आनी सगळ्यांच्याच खांद्यार हात घालून सगळ्यांक वांगडा व्हरपाचें एक कसब रवी बाबाच्या व्यक्तिमत्वान आमी सगळे जाण पळयता. एडमिनिस्ट्रेटिव्ह मळाचेर काम करता आसतना सुद्दां
जेन्ना मुखेलमंत्री म्हणून आशिल्ले तेन्नाचें आसतलें काम सगळ्यांनीच तेजे बद्दल उलयलां आनी सगळ्यांक खबर आसा. पूण त्याच टायमार त्याच बरोबर त्यांनी कूळ आनी मुणकार कायदो जो आसा त्या कायद्या भितर तेन्नाची आशिल्ली परिस्थिती आनी कूळ आनी मुणकारांच्या कूळ मुणकार लोकां खातीरचो आशिल्लो हक्क हो सांबाळून दवरपा खातीर टेनन्सी एक्टा भितर आसत, मुणकार कायद्या भितर आसत, जे कांय त्या टायमा भितर गरज आशिल्ले बदल जे केले ते खरें म्हणजे त्याची नोंद इतिहास निश्चितपणान घेतलो. 1991 जो त्याने एक ल्हानसो कायदो कदाचित 2-3 सेक्शन्स आसतली तातूंत जो केलो की टेनंटेड एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी जी आसा ती आमी नॉन एग्रीकल्चरल पर्पजा खातीर वापरूं शकना अशा पद्दतीचो कायदो हो त्यांनी केलो. म्हाका दिसता एका अर्थान हें विजन आशिल्लें. सामान्य मनशा भितर आशिल्ली अस्वस्थता आनी त्या अस्वस्थतेच्या कायद्याच्या माध्यमांतल्यान ताका सोल्युशन काडप हें तेणी केल्लें काम. जेन्ना 2007 ते 2012 ह्या कार्यकाळांत ते कॉर्पोरेशन मिनिस्टर म्हणून ताणें काम केलें तेन्ना म्हाका याद जाता की कॉपरेटीव एक्ट पास जाल्लो पूण तेच्या उपरांत त्या कॉर्पोरेशन एक्टा भितर सुद्दां रुल्स करप गरजेचें आशिल्लें. फोन करून सांगून त्या टायमार कॉर्पोरेशना भितर काम करपी लोकांक एकठांय हाडले. जे गरजेचे आशिल्ल्यो त्यो गरजो कशा पद्दतीन तुमकां जाय अशा पद्दतीची गजालींचो विचार करून तेणी तें केलें. हांवें गजाली इतल्याच खातीर सांगता की मनशाची आमची एक वळख आसा पूण त्याच बरोबर अशा पद्दतीचें कॉन्ट्रिब्युशन सुद्दां गोंयच्या सिस्टमी भितर आशिल्लें कॉन्ट्रिब्युशन तेणी दिलें. पयर जेन्ना एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हणून ते काम करताले त्या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भितर म्हाका याद जाता की 2012 पासून सगळ्यांचो प्रयत्न आशिल्लो की गोंयचें एग्रीकल्चर धोरण ठरोवचें म्हणून. पूण तें गोंयचें एग्रीकल्चर धोरण त्यांनी स्वताच्या 3 वर्सांच्या कार्यकाळांत जे तांकां मेळ्ळो तातूंत त्यांनी गोंयचें एग्रीकल्चर धोरण जें आसा तें त्यांनी तयार केलें. इन्स्टिट्यूशन्स उब्यो केल्यो. PES सारखी एक इन्स्टिट्यूशन जी आसा केन्नाय जेन्ना गजाली जाताले मेळप जाताले तेन्ना इन्स्टिट्यूशन उबी करप सोंपी आसा पूण ती इन्स्टिट्यूशन चलोवप आनी तें करता आसतना तातूंतले डूज एंड डॉन्ट्स कशा पद्दतीन आसपाक जाय म्हणजे ते सहजपणान ते सांगून वताले. म्हणजे हो जो एक्युमन मनशा भितर आसा म्हणजे ज्या प्रमाण मनीस पीपल फ्रेंडली आसा मनीस मास लिडर आसा पूण त्याच बरोबर सुद्दां एखादी गजाल जी आसा ती लॉंग टर्म जर उरपाक जाय जाल्यार त्याचे खातीरचे कशा पद्दतीचें धोरण आसपाक जाय अशा बारीक बारीक गजालींचो विचार करून काम करपी रविबाब नायक आयज आमचे भितर ना. हांव म्हज्या स्वताच्या वतीन एका मास लिडराक मुकला. हांव म्हज्या स्वताच्या वतीन तांकां श्रद्धांजली ओंपता. भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांकां विनंती करता की तांणी आपल्यो भावना उक्तावच्यो. आयज हांगा जमिल्ले शोकसभेक आमचे मदीं आसात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, गोयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, स्वामी ब्रह्मेशानंदजी आनी सगळे मान्यवर. मराठीन एक सुंदरशी ओळ आसा, अशी पाखरे येती आनी स्मृती ठेवून जाती. राजकीय मळाचेर जर पळयलें जाल्यार अशे अनेक दिग्गज आसात तांणी आपल्या कार्यशैलीन आनी आपल्या व्यक्तिमत्वान राजकारणाच्या इतिहासाच्या पानार आपलें नांव दवरलां. भाऊसाहेब बांदोडकर आसत, प्रताप सिंग राणे आसत, मनोहर पर्रीकर आसत आनी आयज त्या नामावलीन भितर मानेस्त रवी नायक हांचेंय नांव तातूंत भितर जोडलें गेलें. स्मृती ठेवून जाती कित्याक लागून जाल्यार मनीस कर्मान व्हडलो जाता. मनीस खंय जन्माक आयलो थंय व्हडलो जायना. त्या जन्माच्या आतां आपूण फुडें लोकां खातीर समाजा खातीर कितें करतलो हें जेन्ना कोण निश्चित करता आनी तो तें करीत वता आनी त्या जन्माची ओळख ती आपल्या कार्यान सिद्ध करता. आपूण शिकुना पण येणारी पिळगी शिकची म्हणून शैक्षणीक संकुल उबें करप हें एक स्वप्न जालें. पण आपूण ज्या समाजान आसा त्या समाजाच्या शेतकरी समाजाचो उत्सव जर खंयचो आसा जाल्यार तो सांस्कृतीक दायज जे सांबाळून दवरपा सारको शिगमो आसत जाल्यार तो अंत्रूज शिगमोत्सव समितीचे रवी बाबान थंय नाल्ल दवरले शिवाय सुरूच जायना. हेंय ताणें तितलेच पद्दतीन ठोस आपले कर्मन ताणें करून दाखयलें. मागीर ते राजकीय हातूंत मुत्सद्दीपणां आसत आनी येदो व्हडलो 55 वर्साचो ताजो राजकारणांतलो व्याप आसत. कसलेच बिरूद आंगाक लायनासतना
समाजा खातीर वापरतना आमी सगळ्यांनी ताका भंडारी समाजाचो नेता म्हटलो, पण ते बहुजन समाजाचे कैवारी अशे बिरूद पेपरांत केन्ना आमी वाचतात तेन्ना थंय पळय. आनी म्हणून अश्यो अनेक उपाधी घेवन एक सामान्य कुटुंबांतल्यान हांगा पर्यंत पावतना आपलें नांव सार्थ करतना बहुजन समाजच न्ही तर बाकी सगळ्या खातीर एक आदर्श अशें वातावरण तयार करपी एक नेता, एक व्यक्तिमत्व हे काळाच्या पडद्याआड गेला आनी ताका कोण विसरपना. तांणी केल्लें काम समाजाक एकठांय हाडपा खातीर आसत, तांचे खातीर शैक्षणीक सुदारणा आसत आनी त्याही पेक्षा तुमी फुडें वचात, आपूण तुमचे बरोबर आसा हो दिल्लो मंत्र आसत हो सदांच जपतलो. आनी म्हाका दिसता ताजें हें कार्य खंयचोच मनीस विसरपना, तें सदांच शासनाचें याद उरतलें. आनी त्या खातीर आमी आज हांगा जेन्ना जमल्यात तेन्ना देव रुद्रेश्वरा कडेन मागता की ताणें घेतिल्लो वसो फुडें व्हरपाची शक्ती सगळ्यांक दिवं आनी तें कार्य फळादीक जावं. आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन तांच्या कुटुंबियांक हो आघात सहन करपाची शक्ती दिवं आनी तीच तांकां खरी श्रद्धांजली जातली. देव बरें करूं. आदले केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप हांकां विनंती करता की तांणी सर्गेस्त रवी नायक हांकां श्रद्धांजली ओंपची. प्रिय रवी, आज माझा ऊर भरून आलाय. मला आठवतात ते तुझे आणि माझे सुरुवातीचे राजकारणातले समाजकारणातले दिवस. सारंच कठीण होतं, परंतु अनेक वेळा नाव माझं पुढे यायचं, पण खऱ्या अर्थाने सेनापतीपद रवीसकडे असायचं. कुळांचा संदर्भ आला, मुंडकरांचा संदर्भ आला, कसेल त्याची जमीन या तत्वाचा संदर्भ आला आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक या शब्दावरून आमची जी टर उडवली जायची त्याची आठवण झाली. खंय जरी आम्ही गेले तरी सदांच लोकांमध्ये दोन ग्रुप दिसताले. एक मराठीचा वापर सरळ सरळ करताले, दुसरे लपून छपून करताले आणि तिसरे आमचा विरोध करणारे असे हे गट. परंतु रवीचे धोरण स्पष्ट, सगळ्यांक बरोबर घेऊन आम्ही पुढे वचूंक जाय. आणि आजची जी उपस्थिती पळयतकूच म्हाका दिसता की रवीचें हें स्वप्न साकार जालें. महाराष्ट्राने त्यातल्या कोट्यवधी जनतेने आपले मुख्यमंत्री इथं आज पाठवलेत. धार्मिक स्तरावरचे अध्यात्मातले नेते इथे उपस्थित आहेत आणि आम्ही इतर सारे. इतकी रवीची थोरवी मला वाटतं भाऊ बांदोडकरांनंतर अन्य कोणाला मिळाली नसेल. अनेक वर्षापूर्वी ज्याला आम्ही सुरुवात केली त्यावर सगळ्यांक मेळपाक हांव फिरतालो आणि म्हापशाचे माझे एक मित्र मधू पानकर म्हणून फोंड्यान आपलं शॉप आतांय चलयतात. ताणें म्हाका सांगलें, अरे तूं रवीक मेळ्ळा? ना रे बाबा म्हटलें. ताका मेळ्ळा? ताका मेळना जाल्यार तुजें राजकारण फुडें वचपाचें ना म्हणपाक लागलो. खंय आसतलो रवी? रवी बार म्हणून थंय आसा आनी थंयच फाटल्यान तो रावता. त्या मार्गाने मी गेलो, त्यांची आमची भेट झाली आणि नंतर भेटी एका मागोमाग होत राहिल्या. गोव्यांक जाय कितें, कशा प्रकारे गोवा फुडें वतलो, गोव्याचे भाशीक तत्वज्ञान कितें आसचें
औद्योगिक धोरण कितें आसचें, शिक्षण क्षेत्रांत गोव्यान कशें काम करचें वगैरे वगैरे चलतालें. घरा बरोबर ताचे त्या फ्लॅटाचेर त्या वेळार दनपारचो जेवल्या शिवाय केन्ना हांव येवंक ना. हे भुरगे त्या वेळार आंगा खांद्यार आमचे खेळटाले, तशे दोगूय पूत आसात ते. आनी आमच्या त्या कार्यांतल्यान आमी कशें करया, फुडें कशें सरया आनी कितें करया करीत करीत फुडें सरले. अन्याय कोणाचेर जावंक जायना हें तेचें मुख्य तत्वज्ञान. म्हणून भाशावाद जरी कितलोय जरी तापलो, अनेक वेळा मारामारी जाल्यो, फातर दगड घरादारांचेर मारले लोकांनी, परंतु तेड समाजामध्ये केन्ना जावंक दिली ना. ह्या कार्यात रवीचो खूब मोठो हात आसा. आणि म्हणून आजच्या नव्या ह्या राजकारणातल्या सगळ्याच म्हालगड्यांक हांव विनंती करीन की आमी त्या क्षेत्रांतले भाऊ ताई दिवंगत नेते आमचे, त्यांच्या फाटल्यान आतां रवी, ऑफकोर्स बाकीचे लोक सगळे आसात, ते तत्वज्ञान आमी फुडें व्हरपाक जाय. कुळ कायद्याची मालकी आमी केली खरी, मालकाचे हक्क तांकां दिले. आतांच्या मुख्यमंत्र्यांक हांव विनंती करीन, सगळ्या आमदारांक, की मातसो लेट अस टर्न इनवर्ड्स अ बीट आणि हे केल्ल्या कायद्यांचो फायदो योग्य रितीन त्या त्या थरांतल्या लोकांक मेळटा काय ना हें पळोवपाक जाय. महाराष्ट्राचे थोर नेते मुख्यमंत्री हांगा हजर आसात. थंय तांणी कसेल त्याची जमीन ह्या कायद्याची कोणत्या प्रकारे अंमलबजावणी केली हे शिकणं हे महत्वाचं आहे. कमाल जमीन धारणं हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे. देवेंद्रजी, आपण इथं आलात, आपल्याला मी एक विनंती करेन, महाराष्ट्रातल्या अनेक लोकांची नजर आज गोव्याकडे आहे. कोणत्या अर्थाने? छोटा सुंदर गोवा. इथे अनेक देशातले लोक येत आहेत, महाराष्ट्रातूनही लोक येत आहेत. प्रत्येकाला गोवा आपला वाटतो. ही भावना जेवढी सुखावह आहे तेवढीच त्यातून निर्माण होणारे काही प्रश्नही आहेत. तेव्हा तुम्हा दोघा मुख्यमंत्र्यांना आपण जवळजवळ बसलात, या साऱ्या गोष्टीकडे लक्षपूर्वक ध्यान द्यावं लागेल. सीमावर्ती भागामध्ये मी अनेक वेळा हा विषय मांडतोय की कोकण समृद्ध आहेच, तो आणखी समृद्ध झाला पाहिजे, म्हणजे गोव्याकडे येणारे रीग जरा कमी होईल. हा त्यातला स्वार्थ आहे. कर्नाटकच्या मित्रांना मी तेच सांगतोय. आणि देशभरातले लोक पर्यटक म्हणून जे इथे येत आहेत त्यांना गोवा म्हणजे एक एमरॉल्ड, एक जवाहर, अत्यंत सुंदर, समुद्रात कायम डुंबत राहावं आणि त्यासाठी जे तेज हवं आहे ते आपल्याकडेही मिळतं. परंतु आमचे जे नेते आज आमच्या हयात नाहीत, बानोडकर नाहीत, ताई काकोडकर नाहीत, अनेक जण गेले, काँग्रेसमधले अनेक जण गेले, आणि आता रवीने तर आमच्याकडे पाठ फिरवलेली आहे. पाठ फिरवली अशी फिजिकली ते आमच्यामध्ये नाहीत, परंतु रवीने आपल्या मागे एक विचारधारा ठेवलेली आहे. कसली विचारधारा ही? दुस्मानगिरी बाळगू नका, हसत खेळत राजकारण करा. विधानसभेत भाषण करताना व कसं हसयतलो लोकांक, हे एक मोठं कोड आहे. म्हाका जमलें ना तशें करपाक कोणाक. विधानसभेन तलवार काडप इतकें कळ्ळें, परंतु लोकांची मनं जिंकप जें आसता एक वेगळ्या मार्गांतल्यान तें काम ताणें केलें. तेन्ना आतां संपूर्ण महाराष्ट्र, संपूर्ण गोमंतक
या दोन्ही मंत्र्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीमुळे एक संघ झाला असे माझे मत आसा. ह्या ऐक्याचो, ह्या भावनेचो परत परत उच्चार करून एकठांय हाडून गोमंतक, महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्रवाद ही संकल्पना कशी फुडें व्हरूं येता आमच्यान ताकडे लक्ष दिवं येता. विलिनीकरणाच्या मार्गान आज ना तें व्हरूंक, परंतु खऱ्या अर्थान मनोमिलन जर जालें तर तें एक मोठें विलिनीकरण जातलें महाराष्ट्रांतल्या मराठी जनतेचें आनी गोव्यातल्या गोंयकारी जनतेचें. आमच्यो विविध भाशा, त्या भाशांचे कंगोरी, त्या भाशांचे व्याकरण, त्या भाशांचो इतिहास, म्हणजेच या दोन्ही भूप्रदेशाचे अशें मनोमिलन. राजकीय दृश्ट्या तें आसाच, राजकीय दृश्ट्या तें आसाच. आमच्यातले धार्मीक नेते ते फुडें व्हरतात आनी म्हाजी खात्री आसा ही रवीच्या भुरग्यांक तुमचो आमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद आसतलो. आमची वहिनी मधूची रवीची विधवा पत्नी, हांकां गोंयकारांचो सगळ्यांचो आधार आसतलो आनी त्या आधाराच्या शक्तीच्या जोराचेर रवी, हांव इतलेंच म्हणन, रवी आप अमर हो. रवी जिंदाबाद. रवी म्हज्या भावा, तोनी हांव एकच कितें कितें केलां तें तुका म्हाका खबर आसा, तुमचे जनतेकय खबर आसा. अनेक मार्गांतल्यान तांची स्मृती कायम दवरपासाठी आमच्यान काम करूं येता. त्यासाठी प्रयत्नशील रावया. त्या स्मृतीक मनपूर्वक अभिनंदन करता, अभिवादन करता. नमस्कार. सर्गेस्त रवी नायक हांचो वावर, हांचें कार्य खूब व्हड आसा. तांच्या बद्दल उलोवपाक आयचो दीस सुद्दां उणो पडटलो, पण वेळेचें बंधन आशिल्ल्यान आमकां वक्त्यां कडेन विनंती करता की आपलें उलोवप मर्यादीत दवरचें. फुडले सुवातेर आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांकां विनंती करता की तांणी आपल्यो भावना उक्तावच्यो. ह्या शोकसभेक उपस्थित असलेले महाराष्ट्र आणि गोंयचे दोन्ही मुख्यमंत्री, पूजनीय ब्रह्मेशानंद स्वामी महाराज, सगळे मान्यवर, खंयच्या कुटुंबात जन्म घेवप किंवा खंयच्या समाजात जन्म घेवप हे आमच्या कोणाच्या हातान नासता. रविबाब भंडारी समाजात जन्माक आयले, व्हड 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 जायत गेले. त्यामुळे अनेक फावटी तांकां भंडारी समाजाचे उत्तुंग नेतृत्व अशें म्हटलें गेलें. प्रत्यक्षांत तांची पार्श्वभूमी जर पळयत जाल्यार ते एका समाजा पुरते सीमीत रावले ना. तांचे चाहते मित्रवर्ग हे सगळ्या समाजांत आसात आनी सगळ्या समाजां बद्दल तांकां आस्था आसली. खूब गोश्टी सांगा सारक्यो आसल्यो, उलयत आसात ते हांव रिपीट करचो ना. पण
तांची मुख्यमंत्री पदा वेळची कारकीर्द, खास करून गृहमंत्री पद जे ताणें सांबाळ्ळें ताची आजूय लोक याद काडटात. गुंडांचे निर्दालन करणारे, तांकां गजाड उडयणारे, त्या वेळार कोण आमदार आसा मंत्री आसा हेंवूय पळयलें ना आनी अत्यंत त्या खात्याक पूर्ण फ्री हात दिवन जी कामगिरी जाली त्या कामगिरीचो आजूय उल्लेख जायत आसता आनी फुडें उरतलो. सत्ता आसा म्हणून विरोधी पक्षांतल्या कोणाक तरी काडून भितर उडयलो बीन असलें ताणें केलें ना. ताचे मित्र सगळ्या पक्षांत आसले. तो मंत्री आसतनाय आसले, मुख्यमंत्री आसतनाय आसले, तो आमदार आसतनाय आसले आनी तो आमदार नासतना सुद्दां आसले. तोच आदर तांचो सगळे हे स्टेजींनी आसलो. हे तांचें वेगळेपण, हे तांचें वैशिश्ट्य. ताणें फोंडा एड्युकेशन सोसायटीचें ज्या वेळार नेतृत्व घेतलें ताच्या नंतर ती पयली संस्था आसलीच, पूण ताच्या नंतर त्या संस्थेची जी उदरगत जाली, ताणें शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय केलें, फार्मसी कॉलेज केलें. मागीर म्हाका दिसता पोस्ट ग्रॅज्युएशन मास्टर्स डिग्री ही आपल्या कॉलेजींत सुरू करपाची तांचो पुढाकार ताणें MSc इन ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, हांव तेन्ना मुख्यमंत्री, म्हाजे कडेन आयिल्ले ते 1-2 फावटी आयिल्ले, हांव मागीर उद्घाटनाकूय गेल्लो. आनी मागीर ताच्या नंतर अनेक कॉलेजींनी ही मागणी केली आनी सगळ्या कॉलेजींनी आनी बहुतेक सगळ्या गव्हर्मेंट कॉलेजीसनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन्स मास्टर्स डिग्री सुरू जाल्यो. शैक्षणीक क्षेत्रांतसून ते वचूंक नासले, पूण ज्या ज्या क्षेत्रांत वावरतात त्या त्या क्षेत्रांत ते कोणाचो उपयोग करून घेवप हे नेमके हेरताले. तांकां खंयचेच क्षेत्र वर्जन नासलें, खंयचेच क्षेत्र वर्जन ना. आनी ज्या ज्या क्षेत्रांत गेले त्या क्षेत्रांत ताणें प्रभाव आपलो दाखयलो. हे तांचें वैशिश्ट्य आनी हे तांचें वेगळेपण. अशें रविबाब म्हाकाय आसा याद. हांव आमदार ना तेन्ना, पूण हांव कॉलेजांत म्हाज्या आसलो आनी रितेश बाबाक घेवन म्हाका ताणें सांगलें की म्हाका NEPचेर तुजे कडेन ब्रेन स्टॉर्मिंग करूंक जाय. हांव एक दिसा खातीर येता, दनपारां जेवण बिवण थंयच. आयले ते आमी भरपूर चर्चा केली. जे तांकां दिसलें की म्हजे कडल्यान कांय तरी घे सारकें आसतलें थंय म्हणून. आमी ते घरा जेवपाक या म्हटल्यार घरा जेवपाक येवं ना. ते म्हणाले कॅन्टिनांतले जेवया, हांगाच खबऱ्यो मारया. म्हणजे एखादो विशय कसो लावन घेवप हे तांचे कडल्यान शिकचें. अशें रविबाब गेले. आमकां कळत नकळत आमकां खूब चाहत्यांक कांयच कळय नासतना गेले, पूण ताजे कडल्यान प्रेरणा आमी घेवया. तांची प्रेरणा, तांची दूरदृश्टी ही आमकां सगळ्यांक उद्बोधक ठरतली. तांच्या प्रेरणेतसून आमी सगळ्या चाहत्यांनी फुडें वचुया. तांच्या स्मृतीक वंदन करता आसतना तांच्या आत्म्याक चिरशांती मेळची आनी हें जें दुख्ख तांच्या कुटुंबाचेर आयिल्लें आसा तें सोंसपाची ताकद आनी सामर्थ्य वैनीक आनी ताच्या दोगूय पुतांक रितेश बाब आनी रॉयक मेळची अशी अपेक्षा करता आनी तांच्या आत्म्याक चिरशांती मेळची अशी प्रार्थना करता. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक हांकां विनंती करता की तांणी आर्गां ओंपची. नमस्कार. रविबाब नाईक यांच्या श्रद्धांजलीच्या सभेस इथं उपस्थित महाराष्ट्राचे माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीसजी, गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी,
आदरणीय श्री भीमेशानंद स्वामीजी, इतर सर्व मान्यवर बंधू भगिनींनो, देवाची भूमी म्हणून किंबहुना देवाचं आश्रयस्थान असलेल्या अंत्रुज महाराज ही जन्मभूमी आणि कर्मभूमी असलेले गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री श्री रवी सीताराम नाईक यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी आपण इथं जमलो आहोत. त्यांच्या कुलदेवी श्री चंद्रेश्वर भूतनाथ यांच्या आशीर्वादानं त्यांनी जे संतांनी काही म्हटलं आहे की तू तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, आणि हे जे वाक्य आहे ते खरं करून दाखवलेलं आहे. देव चंद्रेश्वर भूतनाथाच्या कृपेने जनमानसाच्या हृदयावर तब्बल 5 दशके राज्य केलेले बहुआयामी आणि वलयांकित व्यक्तिमत्व लाभलेले रवी नाईक यांच्या अकल्पित शेवट धक्कादायक तेवढा हृदयाला पिळून टाकणारा आहे. त्यांच्या अंत्यदर्शनाला लुटलेला जनसमुदाय आणि त्यांना निरोप देताना जनसामान्यांना दाटून आलेले हुंदके, आदरणीय रवीवरील निस्सीम प्रेम, अपार आदर आणि त्यांच्या ठायी असलेल्या निष्ठेची ग्वाही देत होते. सामाजिक, राजकीय, क्रीडा, सहकार कुठल्या क्षेत्राचा उल्लेख करू माननीय रवीजीने सगळ्याच क्षेत्रात आपले अमीट असा ठसा उमटला आहे. एखादी व्यक्ती सान्निध्यात आली की एका दुर्बल व्यक्तीतही 10 हत्येचे बळ लाभावे, तसे बळ रवीने खांद्यावर हात ठेवला की संचारायचे. अभय देणारा त्यांचा हात पाठीवरून विसावला की त्यांच्या चाहत्यांना कृतकृत्य वाटायचे. असहाय्य, दीनदुबळ्यांच्या आणि अशा लोकांबद्दल त्यांना नेहमीच करुणा वाटायची. फिनिक्स पक्षाप्रमाणे राखेतून आकाशी झेप घेतलेले माननीय रवी नाईक यांच्या जीवनातील विविध भूमिकांमध्ये जनतेला अत्यंत या त्यांच्या भूमिका त्यांना भावल्या. राजकारणी असो वा समाजकारणी क्षेत्रात, सहकार क्षेत्र असो वा क्रीडा क्षेत्र असो, त्यांच्या चाहत्यांनी त्यांच्यावर निस्सीम प्रेम केले. मुख्यमंत्री असताना आपल्या इतर सहकार्यावर अंकुश ठेवणारा, त्याचबरोबर विश्वासही ठेवणारा, कुशल संघटक आणि प्रशासक, हरजबाबी, प्रसंगी कठोर निर्णय घेणारा, मिश्किल, पत्रकार मित्र, निर्भीड, दुर्जनाचा कैवारी, किती आणि कसल्या संज्ञा आपण त्यांना देऊ. मुख्यमंत्रीपद समाधानात त्यांनी घेतलेले काही विधायक निर्णय पुढची अनेक वर्षे गोव्याची जनता त्यांच्या स्मरणात ते ठेवतील. नगरसेवक, नगराध्यक्ष, पक्षाचा कार्यकारी अध्यक्ष, आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेता, प्रदेशाध्यक्ष, खासदार, गृहमंत्री आणि कृषीमंत्री अशा अनेक भूमिका त्यांनी समर्थपणे पेलल्या. या जबाबदाऱ्या सांभाळत असताना त्यांच्यात गर्वाचा कधी लवलेशी आढळला नाही. गोमंतक भंडारी समाजाची पताका सदैव उंचवत ठेवणारा रवी मी अगदी जवळून पाहिलेला आहे. जोरकसपणे आपली बाजू मांडणारा रवी मी विधानसभेत आणि रस्त्यावर लोकांचे प्रश्न घेऊन अन्यायासाठी भांडतानाही पाहिलं आहे. समस्या सोडवण्यासाठी तत्पर असलेला, कृतीने बोलणारा मुख्यमंत्री रवी मी पाहिलेला आहे. प्रतिकूल परिस्थितीत अत्यंत विचारपूर्वक निर्णय घेणारा आणि आपल्या मिश्किल टिप्पणीने तणावपूर्ण वातावरणात हास्याचे फवारे भरवणारा रवी मी अगदी जवळून पाहिलेला आहे. मृत्यूवर त्याने कधी बोललेले आठवत नाही, पण एक मात्र निश्चित की त्याने मृत्यूला वाकुल्या दाखवल्या आहेत असं आपल्याला निश्चितपणे म्हणावं लागेल. त्यांच्यावर झडप घालताना मृत्यूही एक वार निश्चितपणे थबकला असेल. या नश्वर जगाचा निरोप घेण्याआधी भंडारी समाजाचे कुलदैवत रुद्रेश्वराचे पायाशी आपल्या समाज बांधवाशी त्यांनी शेवटचे हितगुज साधले. समाजातील एकजुटीची हाक आपल्या समाज बांधवांना त्यांनी दिली. मृत्युंजय रुद्रेश्वराचा त्याने आपण सर्वांच्या साक्षीने या जगाचा निरोप घेण्याचा निर्णय निश्चितपणे त्यावेळेला घेतलेला असेल. गोमंतक भंडारी समाजातील अंतर्गत दुई नष्ट करण्यासाठी नेहमी पुढाकार घेणारा रवी आज आपल्यामध्ये नाही आहे, पण त्यांचे खंबीर नेतृत्व समाजाला नेहमी दीपस्तंभ ठरेल. त्यांच्या पवित्र आत्म्यास
शांती लाभो ही प्रार्थना करतो आणि त्यांच्या कुटुंबाला हे दुःख सहन करण्याची ताकद परमेश्वर देव अशी परमेश्वरापाशी विनंती करतो आणि माझे 4 शब्द संपवतो. गोंय राज्याचे मंत्री सुदीन ढवळीकर हांकां विनंती करता की तांणी आपल्यो भावना उक्तावच्यो. नमस्कार. सर्वप्रथम श्री रवी नाईकना विनम्र अभिवादन करतो आणि आजच्या या शोकसभेला इथं उपस्थित असलेले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीसजी, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोदजी, त्याचप्रमाणे परमपूज्य स्वामी, सगळे मंत्रीगण, आमदार आणि रवी मित्र. खरें म्हणजे कितें उलोवं आनी कितें नाका अशें ह्या वेळार म्हाका जाता. खूब जुनो दोस्त, इन द सेन्स मार्गदर्शक. 77च्या पयलीं जें स्टुडंट आंदोलन जालें तातूंत आमी सक्रीय आशिल्ले. फोंडेच्यान आमी जवळ जवळ 18 भुरगे आनी मडगांवच्यान आमचो बाकीचे डॉक्टर, एडवोकेट त्या वेळार किंवा जे जज म्हणून रिटायर जाले अशे हेवटेन महेश सोनाक आनी तांचे बंधू आनी ताजे बरोबर बाकीचे. आनी अशा आंदोलनांत जेन्ना अटक जावपाक लागली तेन्ना आमी पयले कोणा कडेन गेले जाल्यार रवी नायका कडेन. आनी ताणें आमकां धीर दिलो की तुमी भायर सरूं नाका म्हणून. म्हाका दिसता मावीन त्या वेळार आशिल्लो आनी तें आंदोलन आमचें सक्सेसफूल जालें. पूण त्या वेळार रवी मगो पक्षांत नाशिल्ले. रवी मगो पक्षांत आयल्या 78-79 म्हाका तांची घालपाक याद आसतली. एक शतचंडी उत्सव आमचे बांदोडे महालक्ष्मी जालो आनी ताचे सगळे हे त्या वेळावयले जे परमपूज्य बोरकार आनी कृष्ण भट केळकर हांच्या हातांतल्यान जाल्ले. आनी तेन्ना बाब रवी मगो पक्षांत प्रवेश केलो आनी त्या नंतर 1991 पर्यंत रवी मगो पक्षांतूच आशिल्ले आनी ताजे फाटल्यान आमी आशिल्ले. आज म्हाका खूब अभिमानान सांगप दिसता की भाऊ साहेब बांदोडकरा नंतर जे काही लोकनेते तयार जाले तातूंत ताई आसा, प्रताप सिंग रावजी राणे आसा, रवी नायक आसा, रमाकांत खलप आसा, प्रकाश वेळीप आसा. हे सगळे लोकनेते हे मगो पक्षांतल्यान जल्म जालो आनी त्या खातीरूच जेन्ना काम तांचे बरोबर करता आसतना मार्गदर्शन हें खूब मोठें आशिल्लें. तांची भाशणां करपाची सुद्दां हें वेगळीपण आशिल्लें आनी रवीच्या हातूंत एक समर्थपणे त्याग करपी मनीस आशिल्लो. जे आमकां 84-85 जेन्ना आंदोलनां आमी मराठी कोंकणी आंदोलनांत जाल्ले आनी मडगांव सगळें बंद जाल्लें. जवळ जवळ 3 दीस मडगांव भोंवपाक मेळनाशिल्लें आनी वास्कोक भोंवपाक मेळनाशिल्लें. त्या वेळार रवी बाबान आमकां उलो मारलो. बाब मोहन आमशेकरूय आसा आनी ताजे बरोबर आमी जवळ जवळ 30-35 जाण भुरगे आशिल्ले आनी सांगलें की आमी मडगांव वचपाचें. ताजे पयलीं आपूण सांजचो मडगांव वचून वता. मडगांव वचून वता आसतना एका ताजे कडेन एक फियाट गाडी आशिल्ली. त्या फियाट गाडयेर फाटल्यान 12 कारतुसीचें एक बंदूक आनी भितर पिस्तॉल घालून दोगूच जाण गेले. एक प्रदीप बखले आनी तो. आनी वता आसतना ते पिस्तूल सुद्दां चलता की ना ते हें केलें आनी दुसरे दीस आमकां घेवन ते मडगांव गेले आनी सबंद मडगांवकारांक हें दिलें की आमी सगळे मेळून मडगांवकार आनी आमी मेळून दुकानां उगडुया म्हणून. आनी त्या नंतर ती सगळीं दुकानां ओपन जालीं आनी त्या नंतर आमी सांजे वास्को गेले रवी बाबा बरोबर. आनी रवी बाबान थंय फातर जे मारल्या वास्को आमचेर
तें करून आमी जवळ जवळ 7:30 थंयच्यान आमकां पळ काडची पडली इन शॉर्ट जावपाक. म्हणजे हे सगळें घडिल्लें रवीच्या नेतृत्वा खाली मराठी कोंकणी आंदोलनात. तातूंत मागीर कोण कोण गेले ती गोश्ट मुखार आसा उलयतलो जाल्यार तासभर वचना. पूण हें करता आसतना ताणें नेतृत्व हें कशें आसचें, लोकांक एकठांय कशें करप, समाजाक एकठांय करप. भंडारी समाजाक जर एकठांय केलें तर ताणें केलें. कूळ मुंडकार संघटना तयार केली जाल्यार ती ताणें केली. PS कॉलेजींत ताका आमी 1991 हाडलो आनी बरें काम करपाक. PS कॉलेज संस्था ही पयलीं स्थापन जाल्ली, तातूंत आमी मेंबर आशिल्ले. आनी तेन्ना तो मुख्यमंत्री जालो तेन्ना तो PS कॉलेजींत ताका आमी हाडलो आनी ताका त्या नंतर ती PS कॉलेज एक टॉप लेवलाक पावयली. म्हणजे हाजेंच एक उदाहरण म्हणजे एडमिनिस्ट्रेशन जर बरें आसत जाल्यार तो मनीस कितें करूंक शकता हें बाब रवी नायकान आमकां दाखोवन दिलें. आज बाब रवी नायक आमचे मदीं ना, पूण दुख्ख इतलेंच जाता की अकाली निधन तांचें जालें. खूब काम आनी ताचें मार्गदर्शन समाजाक जाय आशिल्लें अशें आमकां दिसता. हांव इतलेंच देवा कडेन मागतां की आमकां शक्ती दी, ताच्या कुटुंबाक शक्ती दी, दोनूय पुतांक शक्ती दी हें दुख्ख पचोवपाक. इतलेंच देवा कडेन मागतां आनी म्हजे 2 शब्द आवर्ती घेतां. जय हिंद. गोंय विधानसभेचे सभापती गणेश गांवकर हांकां विनंती करता की तांणी श्रद्धांजली दिवची. आयच्या शोक सभेक आमचे मदीं हजर आसा महाराष्ट्राचे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री माननीय डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ आनी इतर सगळे मान्यवर. हांव व्हडलेशें उलोवंक वयचो ना, पूण एक 2 प्रसंग तुमकां रवी बाबा कडेन म्हाजे जे पळय चर्चे येयल्ले रिसंटली ते थोडेशे तुमकां हांव याद करून दितलो. त्याच प्रमाणे पयर जेन्ना तेचें निधन जालें त्या दिसा एक 2 भुरगे म्हाका मेळ्ळे जे तेजे कॉलेजीन शिकलेले. ते एक भुरग्यान म्हाका सरळ सांगलें की आपूण म्हणपा लागलो हांगा BSc करपाक शकचे नासलेलो, फक्त रवी बाबाच्या विजनाक लागून आपूण हांगा BSc करपाक शकलो. तेणें ही कॉलेज स्थापन केली आनी ते खातीर हांगा शिकपाची एक संदी निर्माण जाली. पळय एक दीस बघूय आमी बसलेले अशे एक 15 दीस पयलीं. त्या दीस तो म्हाका म्हणपा लागलो, अरे गणेश म्हणपा लागलो तूं कितें करता थंय? लोकांक लागून काम करपा जाय म्हणपा लागलो. मागीर हांवें म्हणलें ताका, साहेब म्हणलें पळय तुवें आयुश्यभर म्हणलें जें पळय कितें केलां तें लोकांक लागूनच केलां. तेन्ना म्हाका म्हणपा लागलो, अरे तूं म्हणपा लागलो कितें आसा? तूं म्हणपा लागलो परत पुनर्जन्म घेतलेलो मनीस म्हणपा लागलो म्हाका. हांव म्हणलें खरी खबर, देवाक जर जाय जायत जाल्यार म्हणलें तशें जाता. म्हाका ताणें स्पश्ट शब्दान सांगलें की मनशा कडेन म्हणपा लागलो कितली संपत्ती आसूनी संपत्ती उपयोग पडना म्हणपा लागलो. एकदां जर समज थंय येयली न्ही तुका आपण ह्या वांगडच्यान हें घे तुका एक सेकंद सुद्दां जिवन मेळचें ना म्हणपा लागलो. आपणें म्हणपा लागलो हें काम केलां आनी तेवूय म्हणपा लागलो तूं त्याच पद्दतीन म्हणपा लागलो वाग. ही तेजी उतरां निमाणकडेची. म्हाका दिसता की रवी बाबाक कितें जाणीव जाली जाल्यार हांव नकळो, पूण तेणी ज्या पद्दतीन म्हजे कडेन टॉक केलें तेज्या घरान ही गजाल म्हाका खूब म्हणजे अशें हें जालें, दुख्ख जालें. पूण तुमकां एकच सांगता की म्हाका दिसता की रवी बाबान जें पळय नेतृत्व दिलें ह्या गोंयाक तें खूब मोटें आसा. हांव देवा कडेन मागन की तेंच्या आत्म्याक शांती लाभो आनी तेज्या कुटुंबियांक सगळ्यांक हें दुख्ख सोंसपाची ताकद दिवं. गोंय राज्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांकां विनंती करता की तांणी श्रद्धांजली दिवची.
हांगा उपस्थित महाराष्ट्र राज्याचे माझे नेतृत्व श्री देवेंद्र फडणवीसजी, हांगा उपस्थित माझे नेते आणि गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी, हांगा आमचे मदीं आमचे स्वामी महाराज ब्रह्मेश्वरानंद स्वामीजी, केंद्र मंत्री श्री श्रीपाद नाईकजी, आमचे पक्षाचे अध्यक्ष श्री दामो नाईकजी, श्री सदानंद तावडे, श्री सतीश धोंडजी, हांगा उपस्थित आमचे मदीं श्री रवी नाईकजी जे दोन्ही भुरगे जे आमचे मदीं आयज आसा, श्री रितेश रॉय, बाकी आमचे सगळे मंत्री वांगडी, आनी हांगा रवी नायका बद्दल भावना आसलेले सगळे आमी जेणी उपस्थिती लायल्या. पयरूच हांव म्हणटालो की हांव फोंड्या जेन्ना गेल्लो म्हज्या मनान कितें जालें खबर ना, पूण हांवें प्रत्येक गोश्ट श्री रवी नायक बद्दल तेणी जे आपल्या जिवनान केलें तेजो उल्लेख करपाक म्हाका संदी गावली. म्हाजे श्री रवी नायक कडेन हांव ल्हान एक कॉलेजीन आसतना संपर्क आयलो. हांव आयज गोंय राज्यान मंत्री म्हणून उलयना, पूण तेणी जे म्हाज्या जिवनान वेगळे तरेचें परिवर्तन केलें आनी म्हाज्या वडिलांक जेन्ना एकदां हार्ट अटॅक आयिल्लो तेन्ना तेणी विमानांतल्यान डॉक्टर हाडपाचे प्रयत्न केले आनी हाडून तेंचें जिवन वाचयलें. म्हणजे ह्या तरेचें व्यक्तिमत्व आयज सगळ्या लोकांनी आपापली भावना व्यक्त केल्या. तेंची एक वेगळे तरेची मनस्थिती आशिल्ली. म्हाज्या वडिलां कडेन खूब येवन बसताले, चर्चा करताले जेन्ना ते मुख्यमंत्री आसले. पूण आयज याद येता खुबशे गोश्टी उलोवपाक जाय, पूण आयज आमी सगळे बसले उलोवपाक आनी आमच्या मनान जें कितें आसा, हृदयान जें कितें आसा, हांव एकूच सांगूंक शकता तुमकां. विधानसभा आसतना म्हज्या कॅबिनान सदां येताले, हांव सदां खुर्ची ओडून सांगतालें, साहेब तुमी म्हाजे पेक्षा सिनियर, म्हाजे लागीं बसा, आनी कांय गोश्टी सांगून वयताले ते. पूण त्या दीस कितें म्हाज्या मनान आयलें खबर ना. फोंड्या गेलो, आनंद नायक हांगा आसा आनी जें म्हाज्या मनान आयलें हांव उलयलो की हे जे परिवर्तन आमी जे पळयता ह्या परिसरान, जे जे नवीन नवीन गोश्टी जे रवीचे मनान आशिल्ले, श्री रवी नायकाचे मनान आशिल्ले तेणी केले. आनी आमी सगळे तरूण पिढी हे केन्नाच विसरूं नये की रवी नायकान ह्या सगळे गोश्टी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केल्लो. त्या दीस मुख्यमंत्री पावूंक शकले ना, पूण आयज दुख्ख जाता की ह्या तरेचें नेतृत्व आनी बहुजन समाजाचें नेतृत्व, तें खंयचें एका समाजाचें नेतृत्व नाशिल्लें, की दुख्ख जाता की तें आमचे मदीं आयज ना. आनी हांवें केन्ना चिंतूंक बी ना की आमचे मदीं तें नासतलें. हसून हसून प्रत्येक गोश्टीन कितेंय येवन सांगून एक वेगळ्या तरेन मुद्दो मांडपाचो ते सदां प्रयत्न करतले. आमी ताका खूब वर्सां पळयता, वळखता. हांवें म्हाका संदी मुख्यमंत्रीन दिली आयज हांगा उलोवपाक, पूण उलोवपाचें कितें जेन्ना तें आमचे मदीं ना. कारण म्हाका दुख्ख जाता, कारण म्हाजे वडील आयज आमचे मदीं ते आसा. कित्याक रवीन तेन्ना प्रयत्न करून तेंचें जीवन वाचोवपाचो तेणी प्रयत्न केल्लो. आनी हे कांय गोश्टी ह्याच पयरबी हांवें मिटिंगेन तेच सांगलें की म्हाजे वडील आयज आसा कारण रवी खातीर आसा. आनी म्हणूनच ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी सदां याद दवरूंक जाय की जीवन म्हणटा हें फक्त टेम्पररी गोश्ट. मनशांनी आपल्या जिवनान जें कितें करता तेंच लोक याद दवरतले. हांव आयज हात जोडून देवा कडेन प्रार्थना करता की तेंच्या आत्म्याक शांती गावची आनी तेंच्या फॅमिलीक, रितेश एंड रॉय, तेंची घरकान देवानी आनी पुराय गोंयची तेंची तुमकां पूर्ण पाठिंबो आसतलो. तुमकां सदां आमच्या सगळ्यां कडल्यान जें आमी कितें तुमचे खातीर करूं शकता करपाचो आमचो सदैव प्रयत्न आसतलो. आनी आमचें नेतृत्व हांगा बसला श्री देवेंद्र फडणवीसजी, ते बी तेंचो पूर्णपणे तुमकां सदांच आशिर्वाद आसतलो. आमचे राज्याचे मुख्यमंत्री आनी स्वामी महाराज आसाच, तेंचे आशिर्वाद सदैव आसतलेच. आमी सगळ्यांनी विचार एकूच करूंक जाय की हांगा आमी सगळे आमचे जिवनान आमी जें कितें करता आमी लोकां बद्दल करता, वेगळे तरेची भावना आमी आमची जुडलेली आसता लोकां बद्दल. पूण रवी सारको व्यक्तिमत्व, धडधडायेचो व्यक्तिमत्व हें आमचे मदीं ना. आनी म्हाका दिसना रवी सारको व्यक्ती आमचे मदीं परत एकदां आमकां गावतलो. जायते नेत्यांची नांवां घेतली गेली, पूण म्हाका दिसता रवी एक वेगळ्याच तरेचें एक नेतृत्व आसलें. बहुजन समाज जेन्ना आमी म्हणटा म्हाका एकूच आठवण येता की बहुजन समाजाचें नेतृत्व म्हणजे ते रवी नायक, आनी तें आयज आमचे मदीं ना. हांव मागता हात जोडून देवा कडेन
की देवान तेंच्या आत्मेक शांती दिवची, परिवाराक ताकद दिवचे हे परिस्थितींतल्यान फुडें वचपाक. केन्नाच हांव तांकां तुमच्या उजीर सांगूंक सोदतां, आमचे मदीं ना पूण आमी तांकां केन्नाच विसरचे ना. स्वामी ब्रह्मेशानंद महाराज हांकां विनंती करता की तांणी सर्गेस्त रवी नायक हांकां श्रद्धांजली ओपची. ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. प्रमोद सावंत यांच्या सरकारने आयोजित केलेला हा श्रीमान रवी सीताराम नाईक यांची शोकसभा मध्ये उपस्थित भारताचे नेते आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी, आपल्या गोमंतकाचे लाडके मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतजी, वेगवेगळे मंत्री, आमदार, खासदार आणि सगळे रवींचे चाहते, आपणा सर्वांना माहिती आहे की ब्रह्मानंद स्वामीजी हातोर्ली मठामध्ये असताना हे सगळे नेते स्वामीजींकडे यायचे. आमचा संप्रदाय श्री किंवा हे आमचं दत्त पद्मनाभ पीठ तसं खूप कर्मकांड करणारं नाही. आमचे ब्रह्मानंद स्वामीजी हे धर्मनिष्ठ होतेच, त्याचबरोबर ते देशनिष्ठ आणि समाजामध्ये देशासाठी समर्पित लोक तयार असावीत यासाठी आमचे खलप म्हणा, श्रीपाद नाईकजी म्हणा, रवी नाईक म्हणा, आपले धर्मा चोडणकर म्हणा, पूर्वीचे जेवढे मोठे मोठे नेते आहेत हे सगळे हातुर्ली मठामध्ये जाऊन बसायचे. दरम्यानच्या काळात स्वामीजींनी या सगळ्या नेत्यांसमोर एक विषय ठेवला होता की आपल्या गोव्यामध्ये एक असं स्थान असावं जिथे सगळे येऊन शिकतील. सगळ्या प्रकारच्या आपल्या ज्या विद्या आहेत सनातन धर्मातल्या त्या शिकण्यासाठी एक उत्तम जागा हवी. तशी आपल्या गोमंतकात नाही आहे. आणि तिथे तपोभूमी आज तुम्हा सर्वांना जी दिसते आहे त्याचा जो विषय चालू झाला तो या सगळ्या नेत्यांच्या समोर. आणि आपणा सर्वांना सांगतो, रवी सीताराम नाईक म्हणून आज तपोभूमी आज आपल्या सर्वांना दिसते आहे. त्यांनी शक्य नाही ती गोष्ट त्या काळात शक्य करून ठेवली आणि ब्रह्मानंद स्वामीजींना जो दिलेला शब्द होता तो त्यांनी पाळला. कदाचित तेच कारण आहे की मी आपल्या समोर आज उभा आहे. आज हे धर्मपीठ सगळ्या क्षेत्रामध्ये म्हणजे जेवढे म्हणून आपल्या विद्या आहेत त्या शिकण्यासाठी तिथे सर्व व्यवस्था आहेत. रवीजी हे खूप महान नेतृत्व, ज्याने कायम कदाचित ते खूप देवदेव करणारे नाहीत परंतु जे देवाला मानणारे आहेत त्यांच्या सर्वांसाठी काम करणारा हा नेता. आणि त्याचबरोबर मला वाटतं आजच्या दिवशी
भंडारी समाजाने हा विषय नक्की करायला पाहिजे की जे त्यांच्यानी रुद्रेश्वर मंदिरामध्ये आपले शेवटचे शब्द काढले होते की तुम्ही सगळे एक व्हा, आणि हीच त्यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल. कारण हिंदू समाजामध्ये अनेक जाती जमातींमध्ये आपला हिंदू समाज विभागलेला आहे. जोपर्यंत हिंदू समाज एक होणार नाही, या सगळ्या जाती जमातीच्या पलीकडे जाऊन आम्ही सगळे भारतीय, आम्ही सगळे गोमंतकीय असा विचार जोपर्यंत आमच्या डोक्यात येणार नाही, तोपर्यंत मला वाटतं हे जे मोठे मोठे नेते आहेत आपल्यासोबत, ह्यांचं स्वप्न साकार होणार नाही. म्हणून आपण आजच्या या दिवशी रवी अस्त आम्ही म्हणतो, सूर्यास्त जसा होतो जसा रवीचा अस्त झालेला आहे. मला नाही वाटत रवींचा अस्त वगैरे झालेला आहे. तो आपल्या कामाने प्रत्येक घराघरामध्ये प्रत्येक जागेवरती रवीचं अस्तित्व त्याच्या कार्याने आहे. तो गेला, सगळ्यांची मनं कशी हल्ली, प्रत्येक जणाला वाटलं की या नेत्याच्या अंत्यदर्शनावा जावं, असं नेतृत्व असावं. जाती पाती धर्म कसल्याच्या सगळ्याच्या म्हणजे सगळ्या पार्ट्यांमध्ये तो होता, सगळ्या प्रकारच्या लोकांमध्ये तो होता. स्त्री पुरुष याही पलीकडे जाऊन रवींनी काम केलं, आणि तो हा रवी आज तुम्ही आम्ही सर्वजण त्यांच्या प्रेमापोटी इथे आलेले आहोत. मला वाटतं शोकसभेच्या सुद्धा रेकॉर्ड ब्रेक होतील. आत्ता आम्ही सगळेजण कदाचित या शोकसभेला प्रत्येक व्यासपीठावरती रवी गेल्यापासून त्याची चर्चा चालू आहे. आम्ही सामान्यातल्या सामान्य लोकांकडे जोडलेले आहोत, त्यामुळे लोकांकडून जो स्वर येतो तो हाच येतो की सगळ्यांच्या डोक्यात रवी अजूनही आहे आणि तो तसाच राहील. जाता जाता एवढंच सांगतो, आज स्वर्गातला जो देव इंद्र आहे तोही कदाचित तेच सांगायला आलेला असेल. तो स्वर्गामध्ये नाही आहे, आज देवेंद्र जिथे आहेत त्या लोकांमध्ये तो इथे वास करतो आहे. त्यामुळे देवेंद्रजी स्वर्गाचा राजा आज आपल्याला काय सांगतो आहे आपण जरूर ऐकायला पाहिजे. मला खात्री आहे केंद्र सरकार आणि आपल्या प्रमोद सावंतजींचं सरकार त्यांची नक्की दखल घेतील आणि रवी सीताराम नाईक यांना जशी श्रद्धांजली अभिप्रेत आहे ती त्यांना नक्की मिळेल, यात मला कुठेही दुमत वाटत नाही. जय सीताराम. गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां विनंती करता की तांणी सर्गेस्त रवी नाईक हांकां आर्गां ओपची आपल्यो भावना उक्तावच्यो. नमस्कार. रवी सीताराम नाईक उर्फ पात्रांव हांच्या शोक सभे खातीर आमी सगळे जाण हांगासर जमल्यात. आमच्या मदीं महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आसा, परमपूज्य स्वामी ब्रह्मेशानंद स्वामीजी, आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ, रवी नाईक हांचे दोन्ही सुपुत्र रितेश आनी रॉय, आमच्या सरकारांतले सगळे मंत्री आमदार आनी रवी नाईक हांचे हितचिंतक. सगळ्यात पयलीं हांव गोंय सरकारच्या वतीन आनी समिस्त गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव त्यांच्या आत्म्याक शांती लाभूं हें तांच्या मागता. त्याच पद्दतीत तांच्या घरच्यांकूय बी हें दुख्ख पोचोवपाची ताकद दिवं. आमी पळयता स्वर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकर हांकां तरी हांवें पळयलो ना. त्यांच्या मृत्यू उपरांत म्हजो जन्म जालो. ताज्या उपरांत मनोहरभाई पर्रीकर हांची लोकप्रसिद्धी ही सगळ्या लोकांनी पळयली, म्हाज्या सारकेल्या भुरग्यांनी ती पळयली आनी तांचोय बी आमी त्याच प्रमाणे मृत्यू जाल्या उपरांत ज्या पद्दतीत लोक हळहळ्ळे आनी लोकांनी मोठ्या प्रमाणात तांच्याय बी अशाच पद्दतीत तांच्या शोक सभेक आसतले किंवा तांच्या दर्शना खातीर जितकी मोठी गर्दी जाल्ली ती त्या उपरांत आतां बाब रवी नाईक हांच्या शोक सभे खातीर आसतले किंवा तांच्या मृत्यू दिसा जी मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या घरा कडेन गोंयभरांतल्या सगळ्या समाजांतले सगळ्या स्तरांतले सकाळ म्हणजे पळयता की राती जांकां कळ्ळें ते रातचेच थंय पावले आनी ताज्या उपरांत सकाळ पासून ते सांजे 6 पर्यंत हांव प्रत्यक्ष सकाळी 10 पासून सांजचो 6 पर्यंत थंय आशिल्लो. वेगवेगळ्या स्तरांतले वेगवेगळ्या समाजांतले सगळे लोक थंयसर येवन गेले. म्हणून ते बहुजन समाजाचे कैवारी आशिल्ले. ते जरी भंडारी समाजाचे नेते जाले, गोंयांतलो सगळो समाज वेगवेगळ्या पद्दतीत एके कडेन हाडपाचो वेगवेगळे कडेन तांच्यांनी केल्ले प्रयत्न हे सदोदीत आमकां याद उरतले. तांच्यांनी केल्लें काम हे म्हाज्या पयलीं उलयल्ल्या सगळ्या वक्त्यांनी सदोदीत सगळ्यांनी सांगलां
पण विशेष करून त्यांचो आवडीचो सब्जेक्ट म्हणजे कूळ आणि मुणकार. कूळ आणि मुणकार म्हटलो आसत आज ज्या डिपार्टमेंटात कॅबिनेटात म्हणजे ते कलीग आशिल्ले, एग्रीकल्चर खातें जरी तेंच्या कडेन आशिल्लें जाल्यार सुद्दां कूळ मुणकाराचेर कोणी आमदार जरी उलयलो आसत जाल्यारूय बी ते स्वता उलोवपाक उबे रावताले आनी कूळ मुणकाराच्या विशयी आपूण एक्सप्लेनेशन दिवपाक तयार आसताले. आजूय जेन्ना आमी भायर डिस्कशन करताले तेन्ना कूळ मुणकार हे कसो फायदेशीर जावपाक शकता सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक हाजेर ते उलयताले. हो तेंचो काळजांतलो सब्जेक्ट आशिल्लो. सातत्यात सगळ्या लोकांक म्हणजे कूळ मुणकारांक हो फायदो मेळपाक जाय हाच्या खातीर ते प्रत्येक फावटी वावुरल्या. आमी पळयता की गोंयांतल्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांत जे जे खातें तेंच्या कडेन आशिल्लें तितून तेंचो योगदान हें खूब व्हड आसा. तांच्यांनी केल्लें काम हे पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत लोकांक सदोदीत याद उरतलें. विशेष करून अंत्रूज महालांतल्या लोकांक फोंड्याकारांक आमी जाका म्हणटा की फोंड्यांत वेगवेगळ्या क्षेत्रांत तेंच्यांनी केल्ली डेव्हलपमेंट ह्या सदोदीत कालांतरांत आमी सदोदीत याद दवरतले. तांच्यांनी सुरू केल्लें आपलें शैक्षणीक संकूल हे गोंयांतल्या कितलेशाच भुरग्यांक म्हणजे आपलें शैक्षणीक एड्युकेशन कंप्लीट करपा खातीर हे खूब मोठ्या प्रमाणात तांचें योगदान आसा. तांच्यांनी आपल्या विशेष करून भंडारी समाजा खातीर केल्लें कार्य आनी भंडारी समाजाक एकत्र हाडपा खातीर आनी शेवटचे सगळ्या लोकप्रतिनिधींचो केल्लो सत्कार जे सदोदीत सगळ्या जाणांक याद उरता. रुद्रेश्वर देवस्थान हरवळे हे म्हज्या मतदारसंघात येता. जवळपास 450 लोकप्रतिनिधींचो सत्कार करप हे खूब व्हड काम आशिल्लें. हे तेंच्यांनी शेवटचो म्हाका दिसता जाहीर व्यासपीठा वयलो हो तेंचो कार्यक्रम आशिल्लो. ती सातत्यात लोकांक प्रेरणा दिवपी हांव तर म्हणटलो की गोंयांतल्या युवकां खातीर ते एक प्रेरणा स्थान आशिल्लें. सामान्य घरांत कुटुंबात जन्माक आयल्या उपरांत सुद्दां म्हणजे हांव केन्नाय तांच्या सदोदीत उलयता आसतना हांव म्हणटा आसतना तांकां पात्रांवूच म्हणटालो आनी प्रत्येक फावटी पात्रांव सांगता आसतना वेगवेगळ्यो गजाली सदोदीत आमकां सांगत आसताले. म्हणजे एसेंब्लींतल्यान भायर येवन जरी बसले आसत जाल्यार सगळे आमदार तांच्या सभोवताली बसताले. उपरांत तो एक खंयची तरी गोश्ट आपल्या पुराय आयुश्यांतल्या 30 वर्साच्या कार्यकाळांतलो एक्सपिरियन्स सातत्यात सदोदीत शेअर करताले. आनी हे सांगता आसतना ते गायड करताले, ते मार्गदर्शन करताले. त्या वेळार अशें जाल्लें, आतां हें करपाक जाय, हे सदोदीत तेंचो एक आवडीचो विशय आसतालो. आनी म्हणून तर ते युवकांक मार्गदर्शन ठरताले. सदोदीत प्रत्येकाक म्हणजे कसो फुडें वयचो हे तेंच्यांनी सांगत गेले. म्हणून गोंयांतल्या तमाम आमी म्हणटा की बहुजन समाजांतल्या सगळ्या युवकां खातीर आसलेलें प्रेरणास्थान. तांच्या कडल्यान खुबश्यो गजाली म्हणजे ज्यांच्या पुराय घराण्यांत खरें म्हणजे कोणूच राजकीय वारसो तांकां नाशिल्लो, बट तरी सुद्दां आपल्या बळाचेर नगरसेवक ते मुख्यमंत्री खासदार ह्या पदा पर्यंत पावपी अशे हे गोंयांतले व्हड नेते आशिल्ले. आमी जाका म्हणटा भाऊसाहेब बांदोडकरा पासून मनोहरभाई पर्रीकर आनी ताच्या उपरांत रवी नाईक ह्या सारकेले खूब व्हड नेते हे आज दिवंगत जाल्यात. आज समेस्त गोंयांत सगळी जनता तांकां याद करता. हांव परत एकदां गोंयकारांच्या वतीन हांव तांकां श्रद्धांजली दिता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांना विनंती करते की त्यांनी स्वर्गीय रवी नाईक यांना आदरांजली वाहावी. माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, माननीय श्रीपाद भाऊ, माननीय स्वामी ब्रह्मेशानंद जी, या ठिकाणी उपस्थित सर्व प्रमुख नेते मंडळी आणि उपस्थित सर्व शोकाकुल भगिनी आणि बंधूंनो, आज आपण सर्व लोक रवी नाईकजींना श्रद्धांजली देण्याकरता या ठिकाणी एकत्रित आलो आहोत. खरं म्हणजे माझ्यापूर्वी बोललेल्या सर्व मंडळींचा एक दीर्घ अनुभव आणि दीर्घ प्रवास माननीय रवीजींसोबत राहिलेला आहे. तुलनेनं माझी त्यांची ओळख ही 2021 साली झाली, ज्यावेळी
त्यांच्या प्रवेशाच्या निमित्ताने मी त्यांच्याकडे गेलो आणि त्यावेळी त्यांच्याशी बऱ्याच गप्पा झाल्या. त्यानंतर मग संपर्क होत राहिला. ओळख जरी उशिरा झाली असली तरी महाराष्ट्र आणि गोवा हे दोन राज्य सख्या भावांसारखे असल्यामुळे दोन्हीकडच्या राजकीय क्षेत्रातले नेते एकमेकाला माहिती असतात, तिथल्या घडामोडी माहिती असतात. त्यामुळे गोव्यातले एक प्रमुख नेते म्हणून रवीजींचा प्रवास हा मी देखील बघितलेला आहे. आणि खऱ्या अर्थानं राजकारणामध्ये अजातशत्रू अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व ठेवायचं आणि हसत खेळत आपली राजकीय कारकीर्द पूर्ण करायची, अशा प्रकारचे नेते हे फार कमी असतात. त्यातलेच एक नेते म्हणून रवीजींकडे आपण बघू शकतो. त्यांनी आपल्या जीवनामध्ये मोठा संघर्ष देखील केला, पण व्यक्तिगत कोणाचा दुस्वास कधी केला नाही. खरं म्हणजे ते एक उत्तम अशा प्रकारचे व्हॉलीबॉलपटू होते आणि एका उत्तम खेळाडूचे जे गुण असतात तेच गुण त्यांनी राजकारणामध्ये देखील जोपासले. खेळत असताना जो एक जिंकण्याचा संघर्ष असतो तो त्यांनी केला. अनेक सामने ते जिंकले. काही सामन्यात पराभव देखील पत्करावा लागला, पण त्यांनी आपली खिलाडू वृत्ती मात्र कधी सोडली नाही. निवडणुका जिंको, निवडणुकीमध्ये कधी सेटबॅक मिळो, कधी राजकारणामध्ये सर्वोच्च पदावर काम करायची संधी मिळो, कधी न मिळो, या सगळ्या परिस्थितीमध्ये आपल्या स्वभावामध्ये त्यांनी बदल येऊ दिला नाही. आणि म्हणूनच सातत्याने जनमानसामध्ये एक उत्तम नेते म्हणून त्यांची प्रतिमा ही कायम राहिली. अनेकांनी त्यांच्या कामाचा उल्लेख करत असताना आणि आता मुख्यमंत्री महोदयांनी कुळ आणि मुणकारांकरता त्यांनी केलेलं काम याचा विशेष उल्लेख केला. समाजामध्ये जो नेता ज्या लोकांचं कोणी नाही, ज्यांचा आवाज नाही, जे अन्यायग्रस्त आहेत, जे दबले आहेत, पिचले आहेत, अशा लोकांना न्याय मिळवून देतो, त्या नेत्याचं नावच चिरकाल लोक हे मनामध्ये ठेवतात. जसं संत राष्ट्रसंत तुकाराम महाराजांनी सांगितलं, जे का रंजले गांजले त्यांची म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा. अशा प्रकारे कुळ आणि मुणकारांकरता त्यांनी जे काम केलं त्यातूनच ते बहुजनांचे नेते झाले आणि बहुजनांच्या मनामध्ये त्यांच्याबद्दल ही भावना तयार झाली की आम्हाला न्याय देणारा देव हा आहे. आणि म्हणूनच त्यांचं नेतृत्व हे इतकं विशाल आणि इतकं मोठं आपल्याला पाहायला मिळालं. मुख्यमंत्री म्हणून काम करत असताना त्यांनी गृह खात्यामध्ये केलेली कडक कारवाई, त्या संदर्भातही इथे उल्लेख झाला. त्या काळामध्ये वाढलेली गुंडगिरी, स्मगलिंग, या सगळ्या गोष्टी संपवण्याकरता एक कणखर नेता म्हणून त्यांनी घेतलेली भूमिका आणि त्याचवेळी कृषी मंत्री म्हणून एक संवेदनशील नेता अशा पद्धतीनं कृषी धोरणाच्या माध्यमातून
गोव्यातला शेतकरी हा कसा समृद्ध होऊ शकेल याकरता त्यांनी केलेलं काम, या सगळ्या गोष्टी एकच गोष्ट दर्शवतात की जो संवेदनशील नेता असतो तो कुठल्या भूमिकेत आहे हे महत्त्वाचं नसतं, ज्या भूमिकेत असेल त्या भूमिकेत तो न्याय देण्याचा प्रयत्न करतो. वेगवेगळ्या भूमिका त्यांनी निभावल्या, आमदार म्हणून, मंत्री म्हणून, उपमुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, खासदार, विरोधी पक्षनेते, आणि अनेक वेळा अनेकांच्या जीवनामध्ये एक असा आलेख एकानंतर एक असा असतो, त्यांच्या जीवनात तो त्या पद्धतीने नव्हता. आणि मुख्यमंत्री झाले, मग खासदार झाले, मग उपमुख्यमंत्री झाले, मग मंत्री झाले, पण आपलं पद कुठलं आहे याची चिंता न करता समाजाला न्याय कसा देता येईल याची चिंता करण्याचं काम हे त्यांनी केलं. आणि म्हणूनच आज जो सामान्य गोयकर आहे त्याच्या मनामध्ये एक आपला नेता आपल्यातनं गेला अशी भावना तयार झाली. गोव्याला आणि गोव्यातल्या जनतेला न्याय देऊ शकेल असा नेता आपल्यातनं गेला ही भावना तयार झाली. त्यांनी केलेलं सामाजिक क्षेत्रातलं काम असेल, त्यांनी केलेलं शैक्षणिक क्षेत्रातलं काम असेल, या प्रत्येक गोष्टीमध्ये त्यांनी एक वारसा तयार केला आहे. आपण नेहमी असं म्हणतो की शरीर हे राहत नाही, आत्मा राहतो पण तो आपल्याला दिसत नाही. त्यामुळे नेमकं राहतं काय तर आपण तयार केलेला वारसा हाच खऱ्या अर्थानं आपल्याला जिवंत ठेवत असतो. वारसा एक अशी गोष्ट आहे की जी आजपासनं 50 वर्षानंतर 100 वर्षानंतरही कुळ आणि मुंडकारांचा विषय आला तर लोक रवी नाईक यांचं नाव घेतील, याला वारसा म्हणतात. आणि म्हणून मला असं वाटतं की अशा प्रकारचा वारसा जीवनामध्ये ठेवून जाणं हेच जीवनाचं सार्थकपण असतं. खरं म्हणजे अशा प्रकारची जी मंडळी असते ती दीर्घकाल आपल्यात राहावी, नेहमीच आपल्यासोबत राहावी अशा प्रकारची आपली भावना देखील असते. पण शेवटी आपल्याला सर्वांना कल्पना आहे की नियतीने प्रत्येकाला जेवढा काळ आणि जेवढं कार्य दिलेलं आहे ते पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक जण हा परत जातो. मात्र जाताना मागे वळून पाहिल्यानंतर ज्याला समाधानाने हे सांगता येतं की समाजामध्ये मी बदल केला आहे, परिवर्तन केलं आहे, किमान काही लोकांच्या चेहऱ्यावरचं हसू हे त्या ठिकाणी निर्माण करण्याचं कार्य मी केलं आहे, त्यांचंच जीवन सफल असतं. आणि तशा प्रकारचं सफल जीवन हे या ठिकाणी रवी नाईक यांनी निश्चितपणे आपल्यासमोर ठेवलेलं आहे. आज त्यांच्या कुटुंबाला देखील हा धक्का आहे आणि त्यांचं बृहत कुटुंब म्हणजे फोंडा असेल किंवा गोव्यातले इतर सर्व नागरिक असतील त्यांच्याकरता हा अत्यंत दुःखाचा प्रसंग आहे. मी ईश्वराला प्रार्थना करतो की ईश्वराने हे दुःख सहन करण्याची शक्ती त्यांच्या कुटुंबाला द्यावी. त्यांचा वारसा हा पुढे चालण्याच्या दृष्टीनं आपण सर्व लोक आणि माननीय मुख्यमंत्री महोदय निश्चितपणे कार्य करतील हा विश्वास मी व्यक्त करतो. माझ्या वतीनं, महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं, महाराष्ट्राच्या जनतेच्या वतीनं आणि त्यासोबत केंद्रीय भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष माननीय जगतप्रकाश नड्डाजींच्या वतीनं देखील या ठिकाणी मी त्यांना विनम्र श्रद्धांजली अर्पण करतो आणि माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद. गोंय राज्याचे आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त रवी नाईक हांकां आमी अभिवादन करतात, तांचे यादीक आर्गां ओंपतात. आयच्या ह्या शोकसभेक हाजीर आशिल्ल्या सगळ्यांचे आमी उपकारी आसात. सगळ्या मानेस्तां कडेन मागता की तांणी सर्गेस्त रवी नाईक हांच्या फोट्याक फुलां ओंपून तांकां आर्गां ओंपचीं.
सगळ्या कडेन मागता की राष्ट्रगानाच्या सन्मानात उबे रावचे. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे. गाये तव जय गाथा. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे.